राज्यात गुन्ह्याच्या प्रमाणाने खूप वाढ झाल्या। विठ्ठलापूर साखळेत शेनवार रातीकडेन एका 11 वर्सां पिरायेच्या अल्पवयीन भुरग्याचो खून जालो। त्या भुरग्याचे नाव जावन आसा समीर अली। गजाल घडली ती अशी, विठ्ठलापूर हांगासर एका डेअरी फार्मान समीर अलीचो भाव सुरवेक काम करतालो। कांय कारणांक लागून तो काम सोडून आपल्या गांवांत गेलो। उपरांत त्याच्या जाग्यार नोकरी करपाक चंदू पाटील हाका डेअरी मालकान दवरलो, पूण ताचें काम मालकाक सोसूंक नाशिल्ल्यान ताका कामा वयल्यान काडून उडयलो आनी समीराच्या भावाक परतून कामार आपयलो। समीराक आवय बापूय कोण नाशिल्ल्यान फक्त 2 दीस आदीं आपल्या भावा बरोबर तो गोंयांत आयिल्लो आनी भाव काम करतालो त्या दूद डेअरीन ताच्या वांगडाच रावतालो। त्या डेअरीन समीराचो भाव आनी आजून एक कामगार एकठांय रावताले। समीराक विठ्ठलापूरच्या शाळेन उर्दू माध्यमान नोंद करपाचो भावाचो यत्न आशिल्लो, पूण नियतीक वेगळेच मान्य आशिल्ले। कामांतल्यान काडून उडयल्ल्यान रागाच्या भरान चंदू अंबादास पाटील हो शेनवारा राती डेअरीन आयलो आनी डेअरींतल्या कुडीन ते सगळे न्हिदिल्ले आसतना दुबावितान समीराक उखलून भायर व्हरून ताच्या तकलेर फातर घालून क्रूरपणान त्या निश्पाप जिवाचो खून केलो। खून केले उपरांत चंदू हाणें घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो। ह्या खुनाचो तपास करपा खातीर दिवचल पुलिसांनी 2 पंगड तयार केले। एका पंगडांत PSI सुनील पाटील, PC लक्ष्मण नायक आनी PC प्रशांत गांवकर, जाल्यार दुसऱ्या पंगडांत PSI विराज धावस्कर, हेड कॉन्स्टेबल निलेश फुगेरे आनी मयूर आसोलकर हांची टीम गोंयांसून भायर सरली। फुडें मानवी व तांत्रीक निगराणी द्वारा माहिती विकसीत करून 30 वर्सां पिरायेच्या आरोपी चंदू अंबादास पाटील हाका महाराष्ट्रांतल्या कल्याण रेल्वे स्टेशना वयल्यान अटक केली। डिचोली पोलिसांच्या फास्ट कामाक लागून 6 वरां भितर हो घृणास्पद खुनाचो तपास लावपाक तांकां येस येयले। ते उपरांत पयल्या सत्र न्यायालयान चंदू पाटील हाका 7 दिसां खातीर पोलिसांच्या ताब्यांत दिलो। गजाल हांगाच सोंपना। पोलिसांनी चंदू गुजरायला उपरांत ह्या खुनाच्या प्रकरणान वेगळे वळण घेतले। ह्या खुनान चंदू बरोबरच आनी एक साथीदार आसलो। ही म्हायती ताणें स्वतात उक्ताडार हाडली। हो साथीदार दुसरो तिसरो कोण नासून त्याच डेअरीन काम करपी दुसरो कामगार, जो मूळ उत्तर प्रदेशांतलो आसलो, तो म्हळ्यार भीम लालमण। शेनवारा राती कडेन भीम लालमणान समीराक आपल्या कुशीक न्हिदयल्लो आनी समीराचो भाव दुसऱ्या कडेन न्हिदिल्लो। चंदू पाटील शेनवार राती डेअरी कडेन आयल्या उपरांत भीम लालमणान समीराक न्हिदेन आसतना उखलून भायर हाडलो आनी मागीर चंदून ताचो खून केलो। अशा पद्दतीन ही पुराय घडणूक घडली, मात पोलिसांनी आपलो फुडलो तपास चालूच दवरला। ह्या खुनाचो फुडें कितें निकाल लागता हें आमी पळयतलेच, पूण रागाच्या भरान कृत्य केल्ल्या कारणान एका निश्पाप जिवाचो बळी गेलो हें खूब दुर्दैवी आसा।